नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट प्रुडंट मिडियाच्या ह्या आमच्या खाशेल्या विधानसभेच्या अधिवेशना काळांतल्या शोक द ब्रेक अवर आणि ब्रेक अवरा भितर आमचे कडेन हांगा दोग जाण आसात, विष्णू वाघ आणि गोविंद पर्वतकार, काँग्रेस आणि भाजपाचे फुडारी, आणि तांचे बरोबर आमी डिस्कस करताले आणि इतूच्यान आमी मायनिंगाच्या संदर्भात आणि बाकीच्या संदर्भात डिस्कशन केलें. त्याच बरोबर आता मुखाल्ले इश्यू आसात, म्हाका दिसता त्या गजालीचेर आमी उलोवपाक हरकत ना. खास करून एक गजाल हांगा ह्या डॉक्युमेंटा भितर सांगिल्ली आसा गव्हर्नरान, आणि ती म्हणजे ते म्हणटा दी नंबर ऑफ हिनियस क्रायम्स लायक मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, डेकॉयटी, रॉबरी अँड रेप हॅव शोन अ सिग्निफिकंट डिक्रीज from 160 cases during last year to 139 cases in the current year. म्हणजे फक्त 21 केसी प्रॅक्टिकली कमी जाल्यात आणि ही इज सेइंग इट इज अ सिग्निफिकंट डिक्रीज. इज इट अ सिग्निफिकंट डिक्रीज? आता ते एक्सप्लेनेशन खरें म्हटल्यार विष्णू बाबान दिवंक जाय. ते 21 केसीस जर कमी जाल्यो, आता ते कमी कशें जाता ते आमकां आतां हालीं कळटा की पुलीस अजून काही केसी घेयत ना, काही केसी कळत ना. म्हणजे एखादे मर्डर्स बिडर्स आहा ते मागीर कितलेशेच वर्सांनी फुडें येतात. त्यामुळे कितें एक्झॅक्टली ते आंकडे तेजे तितून आमी भितर वचत जाल्यार म्हाका तुका आनी गोंधळ सांपडटलो. पूण 21 केसी कमी जावन जर सिग्निफिकंट डिक्रीज इन द क्रायम अशें जर म्हणटा जाल्यार इट इज व्हेरी हांसपाक सारकी गजाल आसा. पूण आमी दिसपट्टेच मर्डर हे दिसात मेळत आसा. म्हणजे आता हालीं तर गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीन मर्डर जावपाक लागल्या. आमी आतां पळयतात की तकलीच ना कोणाची, ते सोदतात आतां तकली खूब दीस जाले. हय, आनी तातूंत भितर इनवॉल्व आहा ते बजरंग दलाचे एक्टिविस्टूय म्हणटात. तशें म्हणपाक कितें अजून काय सापडूना न्हू. आतां सगळें तें मागीर कशें आसा तें मागीर विरोधी पक्षाचेर कशें आमी मंदिराच्यो आतां 60 मंदिरां फोडलीं, अजून एकूय सापडना. मागीर आमी अशें खुद्द आयकलां की एक कोणाक तरी गोसावी म्हणून ताका धरलो आनी ताका सांगलें की तूं आतां मनोहर पर्रीकराचें आनी श्रीपादाचें नांव घे जाल्यार तुका सोडटा. अशा पद्दतीचे पद्दती सध्या पुलिशेन चल्ल्या. त्यामुळे सिग्निफिकंट डिक्रीज म्हणटा ते आमकां लक्षांत येयनात. सिग्निफिकंट डिक्रीज म्हणपाचें कारण इतलेंच की ह्या फाटल्या 4-5 वर्सांनी तुमी पळयल्या गोंयचें जें एकंदर वातावरणच जालां तें वातावरण जर पळयत जाल्यार क्रायमाच्या बद्दलची एक जी पयलीं आमकां खूब संवेदनशीलता आसताली तीच ना जायत चल्ल्या आतां, आनी एक बधीरता आयिल्ल्या भशेन जाल्या. सो ह्या वातावरणान समज क्रायम वाडत वचपाच्या काळान तो थोडो जरी कमी जालो तरी तो सिग्निफिकंट हो समजूंकूच जाय तसो. कित्याक आज तुमी पळया की भायलें खूब मायग्रंट पॉप्युलेशन हांगा येता, खुबशीं झगडीं जाल्यार तातूंत खूब भायले लोक इनवॉल्व आसतात. ताच्या नंतर गांवांनी कांय गट आसा ते गटाची भांडणां आसता. हय बरोबर, कांय सेटलमेंट आसा थंयची कांय भितरली तांचे आपसांतली झगडीं आसतात. सो हेजो उद्रेक हो मदीं मदीं आतां जायत चल्ला. हो गोंयांतूच जाता अशें न्ही, सबंद भारतभर. कित्याक वातावरण एकंदर आज जें निर्माण जालां की फिल्माचो प्रभाव म्हण जावं बाकीचो कितें हातूंतल्यान जें सगळें जाता ताच्या खातीर खुबदां क्रायमाक पोशक अशें वातावरण जाता. ह्या हातून क्रायम रेट इतलो देंवप म्हणजे म्हणून राज्यपालांनी म्हणलां की इट इज व्हेरी सिग्निफिकंट. म्हणजे एक गोष्ट विष्णू बाबांनी डायरेक्टली मान्य केली की क्रायम आनी गोंयांत तशें म्हणून सगळ्याक जायत चल्लां. हांव म्हणटा ह्या देशांत गोंय येदी व्हडली फौज आसा, मिनिस्ट्री आसा येदी व्हडली, कॅबिनेट आसा येदें व्हडलें, आनी येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर पुलिसेचें आसा, जाल्यार ह्या देशांत गोंयांत इतल्यो क्रायम कित्याक जावपाक जाय? जावपाची गरज ना. देशा गोंयांत म्हणजे गोंयचें चित्र, वर्स्ट ऑफ द थिंग गोंयचें चित्र जें फाटल्या 10 वर्सांनी बदललां किंवा फाटल्या 15 वर्सांनी जें बदललां न्ही तें खुबूच वेगळें आसा. ताच्या पयलीं कितें आसा आमकां याद आसा, एक कुमार म्हणटा काय एक फाशी दिल्ली तेन्ना केदो मोठें आमकां दिसतालें, तें मोठें व्हडलें कशें दिसतालें. किंवा कोण कन्विक्ट जालो, कोणाक धरलो, खंय तरी 3 जाणांक जुवांव म्हणटा कोण तो इस्तेव ताणें मारलें जाल्यार ती बातमी व्हडली येताली. आज न्यूजपेपरांनी सुद्दां पळया तुमी खंय येदी व्हडली म्हणटा खंय तरी कोणशाक एक ल्हानशी बातमी. कारण आज वेगळे तरेची क्रायम वाडपाक लागिल्ली आसा, जंय पुलीस ऑफिसर्सूच क्रिमिनल्सां बरोबर तांचो नॅक्सस तयार जावन ड्रग्सा सारक्या गजाली भितर तुमचे पुलीस ऑफिसर घुशिल्ले आसात, धरपाकूच कोण उरले ना अशी परिस्थिती जाल्या. वॉट अबाउट दॅट? ना हाजेर कितें आसा की पुलीस ऑफिसर जरी घुसपले अशें तुमी म्हणटा, जे कोण तातूंत अडकल्या तांचेर कारवाई जातात. जे इनवॉल्ड आसा तांकां कोणें स्कॉट फ्री सोडूना. जर पुलीस हो जो निमणो एक मनीस समजा तांचे मदलो कोणी आसूं शकता, पण जर तो आढळला आनी सरकारान ताका स्कॉट फ्री सोडलो अशें तुमी उदाहरण दाखया. एवरीबडी हॅज बीन टेकन एक्शन अपॉन, प्रत्येकाचेर एक्शन जाल्या. कितें जालें तुमी आशिश शिरोडकार आनी बाकीच्यांक धरले, तांचेर चवकशी जाता, ती चवकशे भितर मुखार कांय वचच ना.
बेल सुटले आसातच फ्री. नाही बेलेट सुटले तर ताजेर ते जाले आता स्टेटमेंट घेतली गुडलरचे ना जे सर जाले आता आता जे एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम गुडलराच्या केसीन भितर ही चालू जावन आसा प्रॉबेशन investigation. ताका कोण डिसमीस करनात. बन्साल तुमी जर इन्वॉल्व आहा तुमचो होम मिनिस्टर सांगता आमी ताका आपयतले ताका अजून पर्यंत आपयनात अशी तरेची परिस्थिती आसा. तो हालींच ट्रान्सफर जावन गेला आपयतले ताका केन्ना आपयतले? जे एसआयटी आसा ताचे मुखार काल कोर्टान सुद्दां तांणी स्टेटमेंट दिला एसआयटीच्या क्रिमिनल्स आहा ते भितरले आमी तांकां हे करतले म्हणून. प्रिझर्वांतल्यान पळयतात प्रिझर्वांतल्यान क्रिमिनल्स आहा ते तांकां परत ते हाडपाचे मागीर आतां एक्सरसाइज बरोबर जायना. हे सगळें चल्लेलें आसा. आयज कायद्या बद्दलची नागरिकां मदीं आनी क्रिमिनलां मदीं जी भिरांत आसची पडटा ती भिरांतच गेल्ली आसा. ताका कारण लॉ अँड ऑर्डराचेर कंट्रोल ना सरकाराचो. आज तुम्ही पळया काल एक चलयेकच उखलून घेवन गेले. आतां ह्यो कायद्याच्यो राज्य जर आसतले जाल्यार कायद्याची भिरांत आसपाक जाय. ती कायद्याची भिरांत केन्ना येतली जेन्ना सरकार म्हणून जी वेवस्था आसा तेज्या अंडर होम मिनिस्ट्री आसा पुलीस डिपार्टमेंट येदे व्हडले आसा त्या पुलिसांची भिरांत जेन्ना क्रिमिनल्सांक आसतली जनरल सामान्य नागरिकाक आसतली ही भिरांतच सध्या ना न्हू. होम मिनिस्ट्री दुसऱ्या कडेन दिल्यार प्रश्न सुटपाक शकतो वा तुमच्या मतान? होम मिनिस्ट्री आतां पर्यंत आमी पळयत जाल्यार ती की मुख्यमंत्र्या कडेन आसताली. म्हणजे पयले फावटी ही दुसऱ्या मंत्र्या कडेन आसा. ते होम मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा आनी हो आमचो इश्यू न्हू. आमचो इश्यू आसा की लोकांक कायद्याचे राज्य हांगा मेळचे ते ना. ना हांव तशें म्हणना. हांव इतल्या खातीर म्हणटा की होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टरा कडेन जर गेली जाल्यार तुमचो एक तेंपा वयलो कार्यक्षम मंत्री तो तुमच्या सरकारांतलो. सो तो कार्यक्षम तरेन गृह खातीर चलोवपाक शकतलो अशें दिसता तुमकां? खरोखरच होम मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा तोवूय आमकां आतां संभ्रम पडलेलो आसा. आमी कित्याक पयर पेपरार वाचले हांवें की आनी तेजेर कांय रेफ्यूट कांय कोणें करूं ना. मुख्यमंत्री खंय 60% होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री चलयता. तुम्ही वाचला आसतले अशें कोणें म्हणलां अशें पेपरार येयला. आमी होम मिनिस्ट्री बाब रवी नायकांचे कडेन आसा ते बरे तरेन तो कारभार चलयतात आनी ताजें एप्रिसिएशन वेळोवेळार जाल्लें आसा प्रत्येक हाजे वयल्यान. होम मिनिस्टरांनी अशें सांगोना की ना 100% आपुणूच चलयता अशेंय म्हण तेजे उपरांत सांगोना. त्यामुळे होम मिनिस्ट्री म्हणजे मुख्यमंत्री 60% चलयता अशें पेपरार पयर आमी वाचले. पूण पळय विरोधकांनी आज मेरेन होम मिनिस्टर सुद्दां जे जे आरोप केले त्या प्रत्येक आरोपाची उतरां ही स्वता होम मिनिस्टरान दिल्लीं आसा. ताणें तळफदारपणे सांगिल्लें आसा की आपूण आसा जाल्यार क्रायम आतां आयडेंटिफाय जावपाक लागल्या म्हणून. तुमचे वेळार त्यो जायनाशिल्ल्यो. तुमी लिपोवन दवरताले किंवा खंय तरी दोळे झाक करताले ताजे कडेन. आपणें आतां चार्ज घेतिल्ल्याच्यान सगळें आतां भायर येवपाक लागलां. मागीर तातूंत इनवॉल्व जाल्ले मागीर कोणूय आसूं ते. पूण आय हॅव ब्रॉट डेम टू बूक हें जेन्ना होम मिनिस्टरान सांगलां आनी स्वता ताणें चॅलेंजूय दिलें न्ही तांकां. ताणें चॅलेंज घेवची. आतां होम ताणें स्वता चॅलेंज दिला तुमी दाखया प्रूव करून. होम मिनिस्टर आदलेशें सांगता की गोंयांत ड्रग्स नाच म्हणून आणि दुसरे दिसा मागीर ड्रग्स एक म्हणजे होम मिनिस्टरान तुमकां चॅलेंज दिल्या की आपलो चलो तातूंत भितर इनवॉल्व आहा हें तुमी प्रूव करून दाखयात अशें म्हणून. आनी तुमी अजून पर्यंत ती चॅलेंज घेतिल्ली ना. आमी घेतली ना म्हणजे आमी सांगू ना रॉय कोण आनी कितें तो पण तेणीच सांगलेलें आसा. तांणी सांगलो तो रॉय वेगळो आसतना मागीर तुमी रॉयचें नांव कित्याक घेतात? आमी होम पेपरार मिनिस्टरान सरळ सांगला रॉय खूब आसूं शकता कितले आसूं शकता. खूब आसूं शकता पूण खरो कोण रॉय तें सांगा तुमी. खरो रॉय तो सरकारान सांगपाक जाय न्हू जनतेक. तांणी सांगलो न्ही एक रॉय फेर्नांडीस आसा मागीर आनी एक रॉय आसा. बद्दल पुरावे दिवंक जाय. करेक्ट. सो ते तांणी ते सांगलें की तुमचे कडेन जर दुसरे आसा रॉय नायका बद्दलचे पुरावे जाल्यार तुमी ते हाडून दियात न्ही. पुरावे दिवप आमचें काम न्हू पुलिसेचें काम न्हू तें. नाही पण तुमी आरोप कित्याक करतात? तुम्ही रॉयच्या नांवान इन्वॉल्व कित्याक आनी एक करतात? गजालीचो प्रश्न पडटा की एनीवे यू आर नॉट अ होम मिनिस्टर बट स्टील आय एम जस्ट आस्किंग यू की रॉय नायक आसा म्हणून सांगता तेन्ना होम मिनिस्टर सांगता की रॉय फेर्नांडीस आसा आनी कोण रॉय आसा. पूण ताचो पुरावा आनी केन्ना तरी दितलो म्हणटा. कित्या खातीर? आतां कित्या खातीर दिना तर? वाय इज सेंग सो इट मे बी जस्ट अ लिप सर्वीस. बेश्टा तोंडान सांगता जायत एखाद्यान आसत तशें. नाही जो मेरेन डिस्टिंक्टिवली जर रॉयचेर आरोप जाल्ले सीएमाचे आपले होम मिनिस्टर चल्ल्याचे जाल्यार ते सांगतले आशिल्ले न्ही. कोणें डायरेक्ट ठामपणे आरोप केला कोणें सांगला रॉय नायकच म्हणून जाल्यार होम मिनिस्टर कित्याक सांगतलो? कितें कारण होम मिनिस्टराक सांगता? ओके ह्या गजालीचेर आमी चड उलोवपा नाका कित्याक आमचे कडेन आनी 2-3 मिनटां उरल्यात ताका लागून आनी कितें म्हाका एकच सांगात की डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन ह्या 2 मिनटां भितर पसून उरल्या तातूंत भितर ह्या डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान अशें कितें दिसता तुमकां जें खऱ्यांनीच काँग्रेसीन केलां आनी ताचें क्रेडीट काँग्रेसीक वचपाक जाय अशें तुमकां दिसता? पण सध्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवलचेर जें काम चालू आसा हें खूब मोठें काम चालू आसा आनी तातूंत सांस्कृतीक सामाजीक अशी खुबशीं हें कवर केलां सरकारान. विशेषतः हेल्थ सेक्टरान जें काम केलां सगळे कडची हेल्थ सेंटर आसा तांचें मॉडर्नायझेशन. ज्या गांवांनी हॉस्पिटल नाशिल्लें थंय मोठी मोठी 200-200 400 कार्डांची हॉस्पिटलां म्हणजे आज वाळपय सारके हाजेर सुद्दां तुमी पळया अद्यावत हें येता. फोंड्या जें आयडी हॉस्पिटल ल्हान आशिल्लें तें व्हडल्या 400 कार्डाचें हॉस्पिटल जाता अलॉंग वीथ अल्ट्रा मॉडर्न सर्विसीस हेल्थ सर्विसीस. हें सगळें जें आसा तें खूब मोठें काम. दुसरी गोष्ट एग्रीकल्चर सेक्टरान सुद्दां एग्रीकल्चरचो जो प्लॅन आवटले आशिल्लो तो आज जवळ जवळ ह्या सरकारान दुप्पटीन केल्लो आसा.
दुप्पट पयशे आतां ह्या 1-2 वर्सांनी एग्रीकल्चराचेर खर्च जावपाचो आसा आनी मॅक्झिमम कन्जम्पशन आमचें हें जावचें म्हणून सरकारचे प्रयत्न चल्ल्यात. तिसरी गोश्ट की कल्चरल सेक्टरान तुम्ही पळयात सगळे कडेन आज व्हडले कडेन रवींद्र भवनां येतात. सांकवाळे जाले वास्को येता, हांगा येता सांखळी येता आनी बाकी कडेनूय कांय कडेन येवपाचीं आसात. विशेषतः आर्ट एंड कल्चर सेक्टरान आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आज आमचें इतलें वायब्रंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वायब्रंट डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट and not only in the state, amongst all states in the country. की इतले कलाकारांक सर्वसामान्य कलाकारां मेरेन फायदे वचपा खातीर, कलाकारांक बूस्ट दिवपा खातीर जे प्रोग्राम हे सरकार मार्फत आयोजीत करतात ते भायले लोक हांगा येतकच तोंडान बोटां घालता आनी त्या म्हणटा तुमी कशें हे तुमकां पॉसिबल. मान्य ना? म्हाका बिलकुल विरोधी पक्ष म्हणली म्हणजे नो 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 एक प्रामाणिक नागरिक म्हणून सांगात. प्रामाणिक नागरीक म्हणून म्हाका अशें दिसता की हे सरकार फक्त घोशणा करता, त्यो घोशणा कार्यान्वीत करपा खातीर कितें करपाक जाय पळय तें एक्झिक्युशन कांय ना. उदाहरणार्थ तुम्ही आता हॉस्पिटलाचें विष्णू भवन सांगलें, आतां थंय हॉस्पिटल म्हापसा हॉस्पिटल बांदलेलें आसा, आमच्याच तेंपार सुरू जाल्लें बांदप, आतां तें कंप्लीट जालां. थंय कोटींनी रुपयांची मशिनरी थंय पडलेली आसा धूळ खायत. आनी काल हांवें एक फोटो पळयला की थंय एक आजिलो हॉस्पिटलाची येदी व्हडली बॅग पडलेली आसा, पूण ते शिफ्ट करिना. कित्याक तर थंय तें जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेजेर स्वताचें पोट कशें भरतलें ह्या खातीर ते पीपीपी मॉडेलाचेर दुसऱ्यांक दिवप. म्हाका थोडके भितर आनी सांगा तुमचो कितें बेल जाली खंय एसेंब्लीची ताका लागून? ना हांव तेच म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच ना. एक खंयचो पूल नवो बांदलो जाल्यार आमी भाजपा सरकारान 4.5 वर्सांत 14 पूल बांदलेले. हिणे दाखोवचो एक पूल खंयचो तरी बांदलो जाल्यार. आमी सी लिंकाच्यो आनी व्हडल्यो घोशणा खूब आयकल्यो, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून कितें तरी केलें बाबा अशें कांय खंय दिसना. त्यामुळे फक्त हे सरकार आता ह्यो ज्यो आतां व्हडल्यो सरकारी इमारती आनी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर मीन ओन्ली ब्रिजीस आनी ब्रिज बांदले. आमचो खोर्जुवे ब्रिज बांदून दवरलो. आज खोर्जुवे ब्रिजाचो कितलो उपयोग जाता इतलो मोठो खर्च करून? होंडा एक बस स्टँड बांदला, जो बस स्टॉपाचो जागो तो थंय बस स्टँड बांदला, करोडोनी खर्च केला. थंय एक बस ना सोडून आमी एक काम करया आमचें डिस्कशन खरें वाडोवपाक आवडटा आशिल्लें, पूण त्या वटेच्यान एसेंब्लीची बेल जाल्ली आसा आनी एसेंब्ली सुरू जाल्ल्या म्हणटकर तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी आनीक मांडपाचें परत केन्ना आमी हाजेर डिस्कशन करया. पूण स्टुडिओ भितर येवन तुमचे विचार मांडले पूण तुमचे उपकारी आमी अशे येत रावतले घेवन. फाल्यां दुसरे दिसाक परत घेवन येतले. ब्रेक ओवर पळयात प्रुडंट मिडिया.